गोंयांक कामाक घेवपाचो प्रश्न ना. शेक जे आसात फॉर एग्जाम्पल अशे तरेचें पिक्चर काल पर्यंत आशिल्लें की तो एक शेकाचेर युनियन जॅक लावन बसतालो. थंय जर्मनान पसून भितर सरपाक जायना, फक्त ब्रिटिशान. म्हणजे आपूण भितर सरता तो खंय तरी सगळी एम्बेसी आशिल्ले भागांक भितर सरता काय कितें अशे तरेचो प्रश्न तयार जाल्लो. तो थंय इंडियनाक तर लागींच करनाशिल्लो. आतां म्हणटा परिस्थिती वेगळी जाल्या. हाजेर असोसिएशन्स कांय करनात. That is what he is saying, that this is just, you have also allowed it to go haywire completely. हांगा पोलिसिंगाचो मोठो जाका लागून ब्रिटिशांक एडवायझरी काडची पडली. बरोबर. ब्रिटिशांनी आज एडवायझरी काडल्या. एक तेमार युकेचो टुरिस्ट हो सगळ्यांत मेजर चंक आशिल्लो. आज थंय ब्रिटीश थंय एडवायझरी काडटात की तुमी गेले जाल्यार बाबा सांबाळून अश्यो गजाली. ताचेर रशियनान मेनू बरयल्लो आसा आनी रशियनान सगळे लँग्वेजीन बरयल्या. जवळ आमच्या गोंयकारांक किंवा इंडियनाक थंय अलाउड ना. हाका लागून म्हाका दिसता खंय तरी रेग्युलेशन येवपाक दोन गजाली हांगा म्हाका दिसता. त्यो म्हणजे इको टुरिजम जावं हिंटरलँड टुरिजम आमी जावं नेचर टुरिजम म्हणया गोंयांत. हाका बीच टुरिजम थोड्या भागान इम्पॉर्टंट. हांव म्हणना की हिंटरलँड टुरिजम बीच टुरिजम नासतना जगपाक शकता. गोंयांची तितली तांक आसा. सादी उदाहरणां दिवपाची म्हणजे खूब जाणांनी हे प्रॅक्टीसूय केल्लें आसा. आतां बॅकवर्ड्स म्हणून एक बर्ड वॉचिंगा खातीर स्पेशल सायट आसा. ते गेली 14 वर्सां काम करता बर्ड वॉचिंगा खातीर. कॅनपी ही आमी स्वता गेली 4 वर्सां कंपनी सुरू केली जी बर्ड वॉचिंगा खातीर काम करता. नेचर एज्युकेशना खातीर काम करता. व्हायट वॉटर राफ्टिंग चालू केल्लें आसा. बरोबर. मागीर नेत्रावळी तांचीकर म्हणटा ते बरें एक फामाद चिन्मय फामाद फार्म. मागीर सहकारी स्पायस प्लांटेशन. बरोबर. ह्यो सगळ्यो गजाली हो एक पयली गोश्ट जाली की हिंटरलँड टुरिजम स्वता जगपाक शकता पूण ताजो बीच टुरिजमा कडल्यान ताका सपोर्ट मेळटा. तेच बरोबर म्हाका सगळ्यात मुख्य सांगपाचें आसा तें बीच टुरिजमानूय हिंटरलँड टुरिजमा कडल्यान खूब शिकपाची गरज आसा. कॅरींग कॅपॅसिटी जी आसा ती सगळ्यात पयली सांबाळपाची आमकां गरज आसता. तशें हांव म्हणना की बीच टुरिजम सामको आयडियल न्ही, तो बरोबर न्ही अशें हांव म्हणपाक ना. खूब कडेन अश्यो लोकल गांवची घरां कशीं बांदून होमस्टेज करून लोक जगतात. एक्सलंट. गांवचें जेवण गांवचें जें कितें आसा तें दाखयता. वायट एग्जाम्पल एक आसा. बरो एफर्ट आशिल्लो दूदसागर वॉटरफॉला खातीर धबधब्या खातीर जे ट्युरिस्ट आमी बिचा वयल्यान म्हाका दिसता 50 ते 60% तरी लोक जे गोंयांत येता ते दूदसागराक वता. खूब बरो एफर्ट आसा पूण कॅरींग कॅपॅसिटीच्या भायर वतकच सगळें वाट लागता. भगवान महावीर अभयारण्य जें आसा एसोसिएशन केलां. खूब बरो एफर्ट कित्याक म्हणटा. पयली गोश्ट म्हणजे लोकांची एसोसिएशन केलां. गांवचे लोक आसा तांकां इनवॉल्व करून तांकां गाडयो दिल्या ते चलयतात तांचें पोट भरता. दुसरें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काळजी घेतल्या प्लास्टीक उडोवचें न्ही. तांकां इन्स्ट्रक्शन दितात हे टुरिस्टांक. पूण खंय हाल्लो प्रोजेक्ट फक्त हांगा हाल्लो की एकाच वेळार त्या जाग्याचेर हजारांनी टुरिस्ट येवपाक लागले जाल्यार हाल. मागीर हिंटरलँड टुरिजमाची दुसरी सायड म्हणटा ती वॉटरफॉल टुरिजम. वॉटरफॉल प्रमोट करया म्हणटात. फक्त गोंयांत आमच्या 15-16 परस चड धबधबे आसा. प्रत्येक आठवड्याक आमी प्रत्येक म्हयन्याक 4 ट्रॅक ऑर्गनायज करतात आनी बरोबर इतले धबधबे गोंयांत आसा. आमी 6 ते 7 म्हयने अशे कंटिन्युअस ट्रॅक ऑर्गनायज करता धबधब्यांचेरूच. धबधबे प्रमोट करपाक हिंटरलँड टुरिजम प्रमोट करपाक रेग्युलेशन गरज आसा. सावरी धबधबो आज लोकांक धबधब्या परस गार्बेज चड दिसता. पोरूं आमच्या एका ग्रुपान 120 किलो गार्बेज हाडली उखलून रानांतल्यान. तर ही वायट गजाल. आमी हिंटरलँड टुरिजम तूं म्हणटा तशें रेग्युलेशन खंय तरी घालपाक जाय. एक खंय गव्हर्नमेंटाचो तरी खंय तरी रोल थंय चलपाक जाय. बेजिकली सगळेंच आमी करूंक शकना. एसोसिएशन्स काय इंडिव्हिज्युअल्स. म्हाका दिसता खंय तरी मेकॅनिझम तुमी म्हणटा ते हांव सामकेंच ना अशें म्हणना पूण गव्हर्नमेंटूच सगळें करपाक शकना. म्हाका दिसता एसोसिएशन जावं हे जे प्लेयर्स आसा तांकां अवेरनेसाची गरज आसा आनी जे कोण अवेर जाल्ले आसा स्वता तांणी दुसऱ्यांक अवेरनेस दिवपाची गरज आसा. स्पायस प्लांटेशन आमी म्हणटा पूण आज स्पायस प्लांटेशनाच्या नांवान हत्तीच चड खपयल्ले म्हाका दिसता. बरोबर न्ही. स्पायस कुळागरांतल्यान सद्दां शेतकार जो आसा हत्त्याक पयस दवरतलो पूण आज आमकां उलटें चित्र दिसता. हो हिंटरलँड टुरिजम न्ही. तो तातूंत तूं हत्त्या कडेन वता आनी हत्ती म्हणजे गोंयाक नीज आसा. एकाच कडेन खंय तरी हत्ती आसा बाकी कडेन ना सगळे स्पायस प्लांटेशन म्हाका दिसता एक सावय प्लांटेशन सोडल्यार म्हाका दिसता बहुतेक सगळे हत्तीचे जाल्यार आनी सावय प्लांटेशनान खरेंच वचपाचें ताका लागून अशें म्हाका दिसता. कारण तें खरें कितें आसा तें दाखयता. बरोबर. म्हजो पॉयंट असो आसा की बीच टुरिजमान हें करपाक शक्य आसा पूण कॅरींग कॅपॅसिटी खंय तरी आमी
घालची पडटा. एकच गजाल जी गौरीश उलयतालो त्या हातूंतल्यान म्हाका सांग. गौरीशान सांगलें की जाणटे असल्यार अमके कडेन वतले, भुरगीं उठल्यार बीच हें करतले. इको टुरिजमा भितर जाणट्यांकय बी, मिड एजाकय बी, हनीमून कपल्सांकय बी आनी ल्हान भुरग्यांकय बी सगळ्यांक दिवपा सारकी गजाली आसात. हय 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 डेफिनेटली आसा. कारण आतां जाणट्यां खातीर आमी मेन म्हणजे नॅचरल, आतां खुबशे जाण जे आसा आमचे मेट्रोपॉलिटनांतले क्लायंट्स आसतात ते कितें करता, येतात कॉटेज, हांव म्हजें स्वताचें एग्जांपल, कॉटेजींनी बसतात सुशेगाद आनी तांकां आमी नेचर ट्रेल्स कंडक्ट करता. तांकां आनी शेणाची जमीन आसा आमची, रेड ऑक्सायड फ्लोरींग आसा भितरलें, भायल्या शेणाचें, ते इतले खूश जाता. आपूण म्हणटा आपल्या आज्यागेर गेल्ले केन्ना तरी गांवांत, तेन्ना हें पळयल्लें, तर तें तांकां याद जाता. जे साद्यो गजाली. दीस ऑल्सो इन्क्लूड्स फॉरेनर्स. हय, दीस ऑल्सो इन्क्लूड फॉरेन स्टुडंट्स येता आमचे कडेन फक्त रांगोळी घालता ते शिकपाक, शेत लायता ते शिकपाक, कुळागरांत खणपाक, ह्यो गजाली, हय ह्यो गजाली करपाक फॉरेनर आमचे कडेन येतात. तांकां आनी कितें फॉरेन आमी ब्रेकफास्ट बी आमी तांचे भाजी आनी उसळ आमची गांवांत मेळटा तीच दिता. तुका रिपीट क्लायंटच मेळटा. हय हय, आमचे एक्चुअली आमी आतां पर्यंत केन्नाच कसलीच पब्लिसिटी करूना, फक्त वर्ड ऑफ मावथांतल्यान आमचें जें कितें आसा तें बिझनेस चलता. ह्या वर्सा गेली 4 वर्सां आमी कांयच पब्लिसिटी करूना. ह्या वर्सा मातशी तरी ब्रॉशर्स बी कितें आमी केल्या. तर पयली गोश्ट जाली ही जाणट्यां खातीर, तांकां मेट्रोपॉल सिटीज आसा प्लस फॉरेनर, तांकां एक वेगळो एक्सपिरियन्स. खंयचेय लोक हांगा कित्याक येता, तर हांगाचें कितें आसा तें पळोवपा खातीर, हांगाचें कितें आसा टेस्ट करपा खातीर, हांगाच्या लोकांक मेळपा खातीर. जाणट्यां खातीर शॉर्ट नेचर वॉक जाल्यो, एंगेजींग एक्टिविटीज, मेहंदी घाली, ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी, फीश पॅडिक्युअर. आमी पयलीं वताले व्हाळान बसताले, नुस्तें घेवन खाताले, आज ताका फीश पॅडिक्युअर व्हडलें नांव दिलें. हाज्या खातीर लोक येतात. जाणट्यां खातीर रिलॅक्सिंग एक्टिविटी सामक्यो इम्पॉर्टंट. तेच बरोबर हांवें 70 ते 80 वर्सांच्या लोकांक ट्रॅकिंगाकूय व्हेल्ले आसा. 3-3 वरां ते ट्रॅक करून येतात. अरे वा. हय, तर अशे लोक येता. हनीमून कपल्स. हय, हनीमून कपल्सां खातीर ऑफकोर्स तांकां आमचे कडेन मेन म्हणजे प्रायवसी दिवप सगळ्यान इम्पॉर्टंट. तर तेच बरोबर स्पा आनी हातूंतय हनीमून कपल्सांक खूब इंट्रस्ट आसा. जें म्हाका दिसता दूदसागर रिसॉर्ट जे आसा ते प्रमोट करता आनी स्पा आनी अश्यो एक्टिविटीज ज्यो आसा त्यो तांकां दिता. पूण आमचे कडेन आमी स्पेशली प्रमोट करता ती ट्रॅकिंग, इंडिविज्युअल फक्त कपल्सां खातीर एक्टिविटी, त्यो म्हणजे इंडिविज्युअल एक्सकर्शन, फक्त ट्रॅकिंगाक दोगांच जाणां खंय तरी वेगळ्या अशें शांत अशा जाग्यार जंय आनी क्रावड आसची ना. जीप सफारीज आमी प्रमोट करता रानान, जंय सकाळीं 5 ती उठतात. एक वेगळो एक्सपिरियन्स. हनीमून कपल्सांक नाल्यार हरशीं 8-9 पर्यंत न्हिदून आसता, पूण वेगळो एक्सपिरियन्स घेवपाक ती जीप सफारीज म्हणटा, सेक्लुडेड म्हणजे अशे शांत अशे जागे, एट द सेम टायम एक्सपिरियन्सिंग सेफ्टी. तर निसर्गान जेन्ना एकांतान रावता 2 मनीस, तेन्ना तांकां खरो एक्सपिरियन्स. हें सगळें करपाक कितके दीस लागतात तुजे कडेन येवन रावपाक? आमी 4 दिसांची पॅकेज आसता. 4 दिसांची package. सो हे जालें हनीमून कपल्सा खातीर. तिसरो जो आसा रॉक क्लायंबिंग, रॅपलिंग, रिवर क्रॉसिंग, ही भुरग्यां खातीर एक्टिविटी. प्लस व्हायट वॉटर राफ्टिंग आतां गोंयांत सुरू जाल्लें आसा, जें प्रमोट करपाक भरपूर स्कोप आसा. तेच प्रमाणे भुरग्यां खातीर एंगेजींग एक्टिविटीज आसता आमच्यो. तातूंत क्ले मॉडेलिंग आसता, पॉटरी आसता, लर्निंग फोक डान्सीस. आतां ह्या 4 दिसा पॅकेजीन म्हाका दिसता प्रमोट करपाक जाता बरे ते तरेन होम स्टेज, लोकांच्या घरांनी वचून रावपाचो दवरुपाचो एक्सपिरियन्स. शिर्शी, केरळा हांगा वेगवेगळे कडेन हे एक्सपिरियन्स जाल्ले आसा. पूण तेच बरोबर इको टुरिजम प्रमोट करता जाल्यार इको टुरिजम कमिटीज खूब गरजेच्यो. जंय कोण तरी हांव बसून मडगांव घर थंय वचून टुरिजम करता जाल्यार थंय लोकल्सांक घेवप इम्पॉर्टंट. आतां सादी गजाल, इतले लोक गोंयांत येतात, 14 लाख प्लस 26 लाख, इतल्या लोकांक उदक खंयच्यान येतलें? सादी रिसोर्सिसाचो प्रश्न येता, उदक खंयच्यान येतलें? जाल्यार थंय इको टुरिजमाचो मुख्य भाग येता. इको टुरिजमाचें एक प्रिंसिपल म्हणजे गांवच्या लोकांक चडांत चड इनवॉल्व करप. कित्याक लागून? हें सगळें उदक जें येता तें आमच्या गोंयच्या रानांतल्यान येता. खंयचें धरण जावं, ओपा प्रोजेक्ट धरा जावं साळावले धरण, रानांतल्यान हें उदक येता. त्या लोकांक ह्या रानाची इम्पॉर्टन्स पटोवन दिवप इम्पॉर्टंट. ताका लागून ताका गौरीश खूब नवो कन्सेप्ट वेगळे तरेचो म्हणून आमी इल्लो चड टायम दिलो. पूण म्हाका एक सांगात की ह्या हातूंतल्यान कळ्ळें की जाणटे धरून ल्हान भुरगीं पर्यंत, हनीमून कपल्स धरून सगळ्यां पर्यंत डायवर्सिफायड डिफरंट कायंड ऑफ व्हेरी इंट्रस्टिंग अशे तरेच्यो एक्टिविटीज. बीच टुरिजमा भितर चडांत चड आमी कितें दितात की देवळां वचून पळयात, चर्ची वचून पळयात, बिचाचेर वचून बसात, डान्साक वचात, रेव पार्टी करात, ड्रग्स घेयात, ह्योच गजाली. गोंयांत खूब गोश्टी मार्केट करूं जाता. आतां तूं म्हणशीत जाल्यार मॅरेज डेस्टिनेशन एक व्हडलोसो वेवसाय जाल्लो आसा. पण प्रत्येक आतां गोंयांत इज एन आयडियल लोकेशन्स की आमचे कडेन हॉटेलां आसा, आमचे कडेन जागे आसा आनी लोक आसा. इव्हन वेळ सोंपत आयला, फास्ट तशेंच कन्वेन्शन हॉल, कन्वेन्शन सुद्दां एक 5,000 लोकांचो कन्वेन्शन हॉल करत जाल्यार कितकेशेच गोंय आमचें मार्केट जावंक शकता.
मेडिकल टुरिझम आमचे कडेन हॉस्पिटल्स आसा डॉक्टर्स आसा बरे वाय नॉट मेडिकल टुरिझम प्रमोट करा किंवा लोक मेडिकल टुरिझम एज वेल एज एडव्हेंचर टुरिझम इको टुरिझम हे सगळे कंबाईन करून हांगा येवंक शकता बरोबर सो समाव वॉट पंकज इज सिंग म्हजे कडेन 2 मिनटां उरल्यात त्या हातूंतल्यान की बीच टुरिझमाचे वा जे पळय हांगा येतात वा कोस्टलँडा येता म्हणजे आमी बीच म्हणजे परस कोस्टलँडा भितर जे येतात तांकां हिंटरलँडा भितर वचपाक हो जो एक ब्रिज जो आसा तो ब्रिज अजून पर्यंत सारको इस्टॅब्लिश जाल्लो ना जो जावपाची गरज आसा वाडोवंक जाय तांच्यांनी थंय रूम्स वाडोवंक न्ही जाय ताका तुजे अशेंय बी न्ही रूम्स न्ही आसा ते कोण रूम्सां रावतले बट थोडी जाण सकाळ फुडें येवन सांजची वचपाक शकतात तुम्ही एक ट्रीप मारतात आनी फक्त चर्ची आनी देवळां भोंवडावन हाडटात ताच्या वयर कांयच करनात केल्लो आसा खूप जाणां कडेन इन्क्लूड केल्लो स्पायस गार्डन्स आनी सहकारी He is not talking about Spice Garden. That's why I'm saying Spice Garden is a completely midland concept. सामको It is not hinterland concept. ताज्या भायर भरपूर कितें कितें आसा दाखोवपाक हिंटरलँडा भितर स्पायस गार्डन करपाची तयार ना गरज ना एव्हरीथिंग इज फॉरेस्ट दॅट इज नॉट बिंग प्रमोटेड तुझे कितके किलोमीटर जाता पणजेच्यान 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर. हय पूण प्रमोट करपा बरोबरच हांव म्हणटा ते कितें कॅरिंग कॅपॅसिटीचे ते भायर वचपाक जायना आमचे जे मिनिस्टर आसा आमचे जे कोण That's what I'm saying. ओके सो एक गजाल आमकां कळ्ळी ह्या हातूंतल्यान की आनी एक स्पिरीट दाखोवप गरजेचें जें टीटीएच्यांनी दाखोवप गरजेचें बाकीच्यांनी दाखोवप गरजेचें की हें टुरिझम वाडपाक लागलां ह्या टुरिझमा भितर लोक इंट्रस्ट घेवपाक लागल्यात फॉरेनर्स येतात बाकीचे येतात मेनली डिसंट टुरिस्ट येतात आनी पवर्ड टुरिस्ट घडये हांगा पावचे नात बट तातूंतल्यान एक सस्टेनेबल टुरिझम आमच्यांक तयार जावपाक शकतले हो ब्रिज जो आसा बिटवीन दी हिंटरलँड एंड दी कोस्टलँड हो ब्रिज मिडलँडांतल्यान खंय तरी तुमी बांदचो अशे तरेची अपेक्षा आनीक गोंयकारां खातीर सगळ्या खातीरच घडये हांव ताका लागून पंकज लाडाक गेल्लो चड टायम दिलो कारण फक्त टुरिस्टां खातीर न्हय तर सिटीक येवन राविल्ल्या वाजेल्ल्या सगळ्या यंगस्टर टुरिस्टां खातीरय दिवपा सारकें तांचे कडेन खुबशें कितें आसा आनी फक्त एक पंकज लाड न्ही बाकीच्या सगळ्यां कडेन आसा अशी कितलीशेच जाण तरणाटे वेगवेगळे तरेन एक्सपेरिमेंट करतात जंय आमी विल्डरनेस्ट पर्यंत चोरले घाटा पर्यंत पाविल्ले आसात हाय एंड टुरिस्ट पसून थंय वचपाक शकतात अशे तरेचे सगळे लेवलाचेर वचपाक शकतात देर इज रिवर राफ्टींग देर इज रॉक क्लायंबिंग देर इज रॅपलिंग देर इज व्हॅली क्रॉसिंग अशी सगळी तरेची गजाली आसात जंय फक्त यूथ हॉस्टेला सारक्यो कांय संघटना ते फक्त हायक करतात आनी बाकीची वचनात बट वी कॅन स्टील थिंक ऑफ बट दी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज बिल्डिंग अ ब्रिज बिटवीन दी कोस्टलँड एंड दी हिंटरलँड त्या हातूंतल्यान खंय तरी जालें जाल्यार मागीर सरकाराची पसून गरज पडची ना टुरिस्टच सगळ्यांक वयर काडटले तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी खुबश्यो गजाली सांगल्यो आनी खुबश्या गजालीचेर प्रकाश पडलो आनी म्हाका दिसता पयली खेपेक अशे तरेची एक चर्चा जाली त्या खातीर तुमचे दोगांयचे उपकारी पळयत रावात प्रुडंट मिडिया ब्रेक आवर